गोंयांत चलिल्ल्या विविध आंदोलनाक कांय राजकीय फुडाऱ्यांचो तेंको ही म्हटल्यार राजकारण्यांनी चलिल्ली वेंचणुकेची तयारी। दिल्ली सावन गोंयांत पावल्ल्या मुख्यमंत्र्यान आंदोलकांचेर सोडले बाण। रस्त्यात गोरवांक लागून जालो आनी एक अपघात। हे खेपेर सारदोरा दुचाकी चलोवप्याक घातला हॉस्पिटलात। कितलो तेंप हे अशेंच चलपाचें विचारतात बेजारिल्ले वाहन चालक। हप्ते घेवपी आमदार आनी सरकारी अधिकाऱ्यांचेर दवरतले नदर। बंदखणीत वचपाची करात तयारी। गोवा फॉर्डाची भ्रश्ट आमदार आनी हप्तेखोर सरकारी अधिकाऱ्यांक शिटकावणी। गोवा 365च्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार। हांव संदीप पिळगांवकर। पळयात खबरो विस्तारान। पर्यटन आनी पर्यटना कडेन संबंदीत प्रकल्पा खातीर पायाभूत सुविधा उपलब्ध करपाचो वावर एमपीटीन सुरू केल्लो। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। एमपीटीत कोळसो हाताळणी उणी करपाचो सरकारचो यत्न आसलो। राज्यांत जातले डबल ट्रॅकिंगाचें काम हें खरें म्हटल्यार राज्याचे उदरगती खातीर चलिल्लें अशें ताणें सांगलें। दिल्ली सावन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत निकतोच गोंयांत परत येयला। गोंयांत लोक विविध प्रकल्पांक विरोध करपाक लागल्यात, पूण फुडले वेंचणुकेची तयारी म्हण कांय घटकांनी हो विरोध चलयला असो आरोपय मुख्यमंत्र्यान केलो। पळयात तेचें म्हणणें। आत्ता म्हणजे जसो कितें कोळसो हांव मुख्यमंत्री जाला आनी खूब कोळसो हाडलो अशा पद्दतीचे पिक्चर जे आसा हे काही लोक दाखयता। म्हणजे थोड्या जाणांक हे खंय व्हरपाक जाय म्हाका कळना। म्हणजे इलेक्शनाचो अजेंडा घेवन कोळसो बाबा म्हणजे मार्च 2019 प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जालो आनी तेणीच तो कोळसो खूब मोठ्या प्रमाणात हाडलो। हांवें कळपाक जाय म्हणून मुद्दाम म्हणून सांगता की कोळसो आतां पर्यंत म्हणजे 1947 सुरू जाला आनी तेजेर जर पळोवंक वचत जाल्यार कोळसो मॅक्झिमम कोल जो आसा हो 14 मिलियन टन पर्यंत म्हाका दिसता 2017 कितें तरी आयिल्लो। आतां हो कित्याक जर हांवें ज्या पद्दतीन एमपीटी आनी तेंच्या कडल्यान जी सगळी इन्फॉर्मेशन्स घेतली, जशें आयर्न ओर एक्सपोर्ट जावपाचो कमी जालो म्हणजे सर्वायवल ऑफ द पोर्ट तांच्यांनी कोळसो थोडोसो तेंच्यांनी एक्सपोर्ट करपाचो वाडयलो। आतां पर्यंत कॉमोडिटीज जे हांगा हाडटाले आयर्न ओर, कोल, POL, जनरल कार्गो, कंटेनर्स हेजे सगळे येताले आनी ते वेगवेगळ्या पद्दतीत हँडल करताले। इवन दो हाज्या फुडें मेन थिंग एक सर्वे रिपोर्ट जो सागर मालाच्या अंडर केलो गेलो आनी सागर मालाच्या अंडर केल्या गेल्यान आमचे एनवायरमेंट मिनिस्टर बाब निलेश काब्रालान खरें म्हणजे प्रेसाक तो सांगलाय बी। बरेचशे प्रोजेक्ट आता जे सागर मालान प्रपोज्ड प्रोजेक्ट म्हणून जे दाखयले गेल्या ते सगळे प्रोजेक्ट गोंयांत जातले काय कितें आनी खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे थोडे जाण तर सांगूंक लागले 130 मिलियन कोळसो बिळसो गोंयांत येवपाचो। बट आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान एक सांगता हांव म्हणजे आतां पर्यंत तेंच्यांनी म्हटल्यार मॅक्झिमम 14 हाज्या पलीकडे 1 मिलियन सुद्दां वाडचो ना। पण हाज्या व्यतिरिक्त आमी कितले ड्रॉप करतले ते थोड्या दिसांनी सांगता आमी। डबल ट्रॅकिंगाचो प्रकल्प हो गोंयचे उदरगतीक मजत करपी प्रकल्प। कोळशा खातीर तो हाडिनात अशें स्पश्टीकरणय मुख्यमंत्र्यान दिलें। एमपीटीन स्वता हे लेटर बरयल्लें आसा बाय द डेप्युटी चेअरमॅन ऑफ द एमपीटी चेअरमॅन नाशिल्ल्या कारणान। ओके, नेक्स्ट तेंच्यांनी मार्मागुआ पोर्टाचो जो आहा पळय न्ही तितूर आतां पर्यंत जे सगळे कोल हँडलिंग कितलो जाता कितें जाता हाजे सगळे डिटेल्स दिला। म्हणजे आतां पर्यंत तेंच्यांनी ताजेर कितें कितें प्रॉडक्ट्स येता ते तेंचे कडल्यान डिटेल्स घेतल्या। ओके, केमिकल्स, फर्टिलायझर। ओके, म्हण हेतूंतल्यान मेन जसो सांगला तुमकां फर्टिलायझरा खातीर तेजो यूज करूं येता, फार्मा बेस खातीर यूज करूं येता आनी तेज्या बरोबर पीग आयर्न, कास्ट आयर्न, इट ग्लास फायबर्स, फार्मा प्रॉडक्ट आनी अदर म्हणजे कोल सोडून आनी कितलेशेच एका स्कोप आसा तो यूज करपाचो असो थारायल्लो आसा। आनी ताज्या भायर सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे ओके हें सगळें जर आमी स्टॉप केलें जाल्यार तेजो टुरिजम पर्पज कशा पद्दतीन यूज करूं येता हाजो एक तेंच्यांनी गायडलायन जी आसा पळय न्हू ती रेडी केला। तेजेर हांव तुमकां मुद्दामून सांगता। ओके, it is a port is developing state of the art in the international and domestic cruise terminal with the allied facilities of ro-ro and ro-prax ferry services, shopping arcade and for the quick mobilization of the tourist and general public, and that will be add to the socio-economic development of the state. So त्यांचो जो मेन प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही which is in the planning stage जाता तितके बेगीन हो प्रोजेक्ट जो आसा हो ते घेवपाचो आसा। म्हणजे कोल कार्गो कमी करून वेगवेगळ्या हाजेर कशा पद्दतीन एमपीटीचो यूज करपाक शकता हाजोय जो आसा इन डिटेलान हे केल्लो आसा। द नेक्स्ट लोकांचो कन्सर्न एक वेगवेगळ्या प्रोजेक्टांचेर आनी वेगवेगळ्या हाजेर आसा म्हाका खबर आसा, बट लोक अननेसेसरी जो आसा पळय न्ही
हो एक हायप निर्माण करपाचो जो विचार करता हांव टमनार प्रोजेक्टाचेर इन डिटेलान उलयना. आमचो पावर मिनिस्टरान वेळच्या वेळी डिटेलान ह्या प्रोजेक्टाचेर सांगला. आमकां खंयसरूच म्हणजे मोलें जे अभयारण्य आसा त्या अभयारण्याची कन्सर्न हांवूय आसा. हांवूय गांवांत रावपी मनीस. मोलें म्हाकाय खबर आसा. ती खंयसरूच आमकां मोलें अभयारण्य डिस्ट्रॉय करपाचें ना हें हांव सामकें त्या पद्दतीन सांगता. बट टमनार प्रोजेक्टाची गोंयाक कितली गरज आसा ही वेळच्या वेळी तुमचो पावर मिनिस्टर हांणी एक्सप्लेनूय केला. आनी थंयसर कितल्या जी म्हटल्या पळय न्ही की झाडां कट जाता तें रॉंग इन्फॉर्मेशन लोक सोशल मिडिया आनी ह्या माध्यमांतल्यान सगळे कडेन पसरयत आसा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख आनी श्यामचारी. सद्याक आशिल्ल्या रेल्वे लायनी कुशीकूच डबल ट्रॅकिंगाचें काम जातलें. बुधवारा कोळसो आनी डबल ट्रॅकिंग विरोधी आंदोलकांनी बोवाळ घातल्या उपरांत सावथ वेस्टर्न रेल्वेन जाहीर केलें. ताका लागून पर्यावरणाचेर ताचो कसलोच वायट परिणाम जावचो ना. जाल्यार EIAचो रिपोर्ट प्रत्यक्षात कितें वेगळेंच सांगता. पळयात. IIS बेंगलोरून तयार केल्ल्या EIA रिपोर्टा प्रमाणेच सगळें काम चल्लां. SWR सांगता. जाल्यार EIAच्या त्याच अहवालात केसरलोका सावन मडगांव येतलो रेल्वे डबल ट्रॅक रान वाठारांतले 138.39 हेक्टर जमिनीचेर परिणाम करतलो अशें म्हटलां. तेतूंतलो 128.294 हेक्टर वाठार नॅशनल पार्कांत येता. देखून लोक खुबळ्ळ्यात आनी तेच्या विरोधात आंदोलनाक उबे रावल्यात. सावथ वेस्टर्न रेल्वेचो एडिशनल जनरल मॅनेजर PK मिश्रा बरोबर मिडिया खातीर सावथ वेस्टर्न रेल्वेन डबल ट्रॅकिंगाच्या प्रकल्पाची म्हायती दिवपा खातीर एक बसका घेतली. ताणें सांगलें, पर्यावरणाचे नदरेन संवेदनशील आशिल्ल्या भारतांतल्या हेर वाठारांनी अशे तरेचे प्रकल्प करपाक घेतल्यात. काम करपाच्या वेळार गरजेची ती जतनाय घेतले अशें दक्षिण पश्चिम रेल्वेचो जनसंपर्क अधिकारी E विजयन सांगलें. कुठ्ठाळी मतदारसंघातले पोरण्या आनी दायज म्हणून राखून दवरिल्ल्या घरांचेर कसलोच परिणाम जावचो ना. फकत 4 ते 5 घरां कांय प्रमाणांत मोडची पडटलीं अशें E विजयन सांगलें. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. बाबू आजगांवकाराक साश्टीच्यान पेडण्यात हाडून व्हड चूक केली ती आमी सुदरयतात. दिवाळेचे पूर्व संध्येक त्या नरकासुरा बरोबर आमी साश्टीच्यान एक्सपोर्ट केल्लो हो नरकासुरूय न्हिदयतले. गोवा फॉरवर्डान बाबूक चाळोवन घातला. पेडणेचो भुंयपूत ॲडव्होकेट जितेंद्र गांवकाराक गोवा फॉरवर्डान बुधवारा पक्षांत घेतलो. पक्ष प्रवेशाचे कार्यावळीत तेका पेडणेचो उमेदवार म्हणून जाहीरय केलो. पेडणेकारांक न्याय दिवपा खातीर थळावो भुंयपूतच जाय. बाबू आजगांवकारान थंय दादागिरी सुरू केल्या. बाबून कापसदाद आसा जाल्यार आमच्या उमेदवाराचे वाटेक वचूनच दाखोवचें अशें आव्हानय बाबूक गोवा फॉरवर्डान दिलें. पळयात. आज मेरेन ते आमी हिंदू सण राखून केल्ले. दसऱ्याक आमी मांद्रे फॉरवर्ड केले. दिवाळेचे पयलीं आमी पेडणे फॉरवर्ड करतले आनी दिवाळेचे पयले पूर्व संध्येक आमी म्हणल्यार नरकासूर कसो नाचतात ते भशेन हो नरकासूर जो पेडण्याक लागला, जो नरकासूर आमी एक्सपोर्ट केल्लो साश्टीच्यान. पूण आमची चूक जाली ती ताका रिवायव करून. ताका रिवायव करून आमी एक तसो एक व्हडलो नरकासूर पेडणेकारां खातीर तयार केलो. हो नरकासूर ह्या नरकासुराचे पयलीं आमी हाका न्हिदोवंक जाय आनी हे पेडणेकारां खातीर आमी करपाक हें आमी स्टेप मारिल्लो आहा. हफ्ता बंद म्हणटा तें पिक्चर आयच्यान आमी पेडण्यां सुरवात करतात आनी जो नरकासूर पेडणेचो आहा ताका आमी तसोच गांधी मार्केटान दवरून एक बरो स्थानीक वोकल फॉर लोकल आयडिया जी मोदीन आयडिया काढल्या ही मोदीची आयडिया आमी फॉरवर्ड करतात. आमी आमचो कॅन्डिडेट जितेंद्र गांवकार म्हणून आज सांगता बाबू गांवकारांच्या फाल्यांच्यान हॅरेसमेंटाक दाखोवचो करून आमी पळयतात ताका कितें आहा ती खबर जाता. एकच माझे ध्येय आसा की जे पेडणेकारां खातीर स्वाभिमाना खातीर जशें म्हटलें सरान की जंगल राज चल्लेले आसा, स्वता अनुभव हांवें घेतलेलो आसा हेजो, हे खंय तरी नश्ट जावचे, नायनाट जावचो हेच्या खातीर हांव प्रयत्नशील आसतलो, कटिबद्ध आसतलो. जितेंद्र गांवकाराक पक्षांत येवकार दिवपाच्या सुवाळ्या निमतान गोवा फॉरवर्डाचे पदाधिकारी आनी आमदारांनी सरकार आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो फोग काडपाची संद घेतली. पळयात दिवाळे आदी गोवा फॉरवर्डान सरकाराचे दिकेन सोडलेले बाण. काल पयर आमचो CM सुद्धा दिल्ली गेलो जाल्यार म्हाका दिसता संघटना जी आहा, संघटना आनी सरकार हो सदांच वेगळो आसपाक जाय. पूण आमच्या CMांक एस्कॉर्ट करपाक पक्षाचो अध्यक्ष
पक्षाच्या अध्यक्षाक मेळटाना दिल्लीक वचून तुवें पक्षाच्या अध्यक्षाक सीएमाक घेवन मेळ्ळाल्यार हरकत ना, पूण वेगळ्या वेगळ्या मिनिस्टरांक मेळ्ळो आमचो सीएम, पूण ताका राखणदार कोण, राखपाक कोण, संघटनेचो अध्यक्ष. हे कितें म्हणजे तुमकां एक तर प्रमोद सावंताचेर विश्वास ना किंवा तेजे कॅपॅसिटीचेर विश्वास ना. बाबा गांवकारान आपल्याली दादागिरी स्टार्ट केली ऍक्च्युअली मडगांवच्यान. बाबा गांवकार मडगांवचो रहिवासी, पाजीफोंडाचो रहिवासी. त्या पाजीफोंडांतल्यान मागीर ताणें बाबू नायकाचो आदार घेवन थंय गांधी मार्केट आनी गांधी मार्केटात दादागिरी केली आनी मडगांवच्या लोकांनी ताका बाबा सुदारून दी म्हण ताका पेडण्यां धाडलो. आज पेडण्याक टेरर तयार जाल्लो. कसो टेरर की एक सत्ता आसा आनी बाकीचे ते वाळू माफिया आनी बाकीचे सगळ्याची पेडण्याक लोक भितात. ती भिवून वचो म्हण गोवा फॉरवर्ड आज पेडण्याक पावल दवरता. गोवा 365 खातीर पणजीच्यान इर्शाद शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. GMR कंपनी आनी आमदारां खातीर हप्ते घेवपी सरकारी अधिकारूय आमच्या रडारा खाला आसतले. गोवा फॉरवर्डाचो सुप्रिमो विजय सरदेसायान चिटकावणी दिल्या. पेडणे तालुक्यांतल्या हप्ताबंदी गोवा फॉरवर्डान आरंभ केल्ल्याचो सुतोवाच ताणें केले. ॲडव्होकेट जितेंद्र गांवकाराक गोवा फॉरवर्डान बुधवारा पक्षात घेत ताका पेडणेचो उमेदवार म्हणून जाहीर केलो. हे कार्यावळीत गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसायान पेडण्याचो आमदार बाबू आजगांवकाराक उजरावन काडलो. खास करून पेडणेच्या आमदाराचेर मोपाचे कंत्राट दिल्ले GMR कंपनीकय शिटकावणी दिली. पळयात विजयान कितें सांगलें ते. आज आयकूंक जे विशय येता तातूंत कितेंच करपाक सगळ्याक लोकल टॅक्सीज एक्स्ट्रा आहा. लोकल टॅक्सीज कोणाक? मंत्र्याक, स्थानिक आमदाराक लोकल टॅक्सीज सगळ्याक लागू जातात. रेंवूच न्ही, रेंव तरी आमी आयकल्या, मायकलान रेंव फामाद केल्ली. एक ट्रकाचेर 500 रुपया मायकलाचे मतदारसंघात पुलीस घेता हे मायकलान अनाउन्स केलें. हो ताजो कलीग. ताजे फुडें आतां आयकूंक येता उदक पासून जर सप्लाय करता उदक, जे उदक मायनिंगाच्या पिटांतल्यान काडून एअरपोर्टा खातीर वापरतात ते उदकाचेर पासून टॅक्स आहा. म्हळ्यार स्थानिक मनशाचे रगत पिळून हे पितात. हांव आज जाहीरपणान सगळ्या ऑफिसरांक वॉर्न करता. ताजे फुडें GMRाक वॉर्न करता. एक GMR म्हणतो आज कॉन्ट्रॅक्टर थंय. हे सगळे GMR is colluding with the local MLA in extortion. लोकलांक जे मोपा म्हणटा ती एक प्रॉमिस कशी दाखयलेली मनोहर पर्रीकारान. ही प्रॉमिस आज अशी जाल्ली आहा की एक फक्त एक इम्पोर्टेड आमदारान आपलो पोटलो करपा खातीर हे एक साधन कशें वापरप. आनी हो जो सावळे गोंधळाचो जो सरकार आहा, तुका किरणा जाता सांगला तुमकां सकाळचो एक स्टेटमेंट, सांजचो एक स्टेटमेंट. हे सावळे गोंधळाच्या सरकारान सगळे ताजे जे डिपार्टमेंट आहा हाचो वापर करून हफ्तो कलेक्शन चालू आहा. हांव आयच्यान जाहीरपणान सांगूंक सोदतां की GMR हे आमचे मॅग्निफाईंग ग्लासाच्या अंडर येतले. आतां आमी GMR आनी जे कितें कोण हफ्ते घेता, जे गव्हर्मेंट ऑफिसर हे हफ्ते कलेक्ट करपा खातीर आदार करतात आमदाराक, हांकां वॉर्न करता, हांकां हांची पावती हांकां मेळटलीच. ती सरकार नवो सरकार जावन मेळचे पयलीं कोर्टात उबे रावचे पडटले. सो दुसऱ्याचे हफ्ते कलेक्ट करपा खातीर चड इंटरेस्ट घेवं नाकात. पयलीं तुमी तुमची कात राखात. आनी हो सरकार तुमची कात राखूंक शकचो ना. हो सरकाराचो मुख्यमंत्रीच आपली कात राखूंक दिल्ली पावता. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. पुलीस स्टेशनात येयल्ली प्रत्येक कागाळ नोंदवून घेतले. ह्या आदी ल्हान सावन चोरयो आनी हेर कागाळी नोंदवून घेत नासले, पूण ह्या फुडें दर एक कागाळ आनी केस रजिस्टर जातली. DGP राकेश कुमार मीनान बुधवारा सांगले. गोंयांत गुन्यांवकारी घडणूक देंवपाक लागल्यात असो दावोय ताणें केलो. पळयात. बुधवार दिसा DGPन म्हापशेच्या पुलिशेचो दौरो करत थंयची स्थिती जाणा जावन घेतली. ह्या वेळार मिडिया कडेन उलयतना गोंयांतल्या गुन्यांवांचें प्रमाण उणें जाल्ल्याचें ताणें सांगलें. प्रत्येक पुलीस स्टेशनांतल्यान निरीक्षकाक रातच्या वेळार ताच्या वाठारांत पेट्रोलिंग करपाचे आदेश दिल्ल्याचें ताणें सांगलें. टुरिस्टांचेर खास करून दिवाळेच्या काळात पुलिसांची दरेका वाठारांतल्या घडणुकांचेर बारीक नदर आसतली.
ये बहुत गलत फहमी है कि गोवा में क्राइम बढ़ गया है। कोई क्राइम नहीं बढ़ा है। जो क्राइम है हर क्राइम को सीरियसली लेते हैं। जो और आप देखें जितने भी क्राइम हुए हैं यहाँ पे उनको बाकायदे डिटेक्ट किया गया है। यहाँ पे अगर देखें 2012 में पहले जो इंसिडेंट हुआ था माफसा को अभी तक डिटेक्शन नहीं हुआ पुलिस की, लेकिन हमने जो ब्लाइंड केस था वहाँ पर वो भी केस ऐसा था कि पता नहीं कौन थे वो लोग, मडगांव में हमको उसको भी डिटेक्ट किया ज्वेलर्स का। उसके अलावा और भी कई केसेस हैं डिटेक्ट करता है। देखो क्राइम तो इतनी बड़ी सिटी है, माइग्रेंट्स आ रहे हैं, यहाँ के कई बढ़ रहा है, मार्केट भी बढ़ रहा है, टूरिस्ट भी बढ़ रहा है, तो क्राइम एग्जैक्टली हमारी पॉलिसी तो रहती है बिल्कुल कम रहे और बिल्कुल क्राइम नहीं होना चाहिए, उसके लिए पेट्रोलिंग बंद। लेकिन क्राइम होने के बाद ड्यूटी बन जाती है पुलिस को डिटेक्ट करने की, वो कर रहे हैं। जो बहुत अजीब सी चीज़ थी कि चोरी पहले होती थी तो पुलिस वाले चोरी को रजिस्टर नहीं करते थे। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने नोटिस किया कि आप पुलिस स्टेशन चले जाओ, वो कंप्लेंट रख देते थे। अगर चोर पकड़ा गया तो पुलिस स्टेशन रजिस्टर करते थे, बाकी वो रजिस्टर नहीं करते थे केसेस को। अभी हमने बोला है कि हम तुमसे बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि चोरी क्यों हुई, लेकिन चोरी है वो केस रजिस्टर किया और उसके बाद आपने क्या एफर्ट्स किया। क्योंकि लोगों को पुलिस को डर लगता है कि हमसे फिगर पूछा जाएगा कि इस साल इतना फिगर था चोरी का, अगले साल इतना ज़्यादा था, तो पूछा जाएगा। एक्चुअली क्राइम तो हो रहा है लेकिन उसको नोटिस नहीं कर रहे। तो हम ओपन हैं कि जो भी केस रिपोर्ट हो थेफ्ट का या चेन स्नैचिंग का, स्पेशली इस तरह के केसेस पुलिस पहले रजिस्टर नहीं करती थी, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। लेकिन मैंने आने के बाद हिदायत दी है कि जो भी आदमी पुलिस स्टेशन पहुंच गया या उसने कॉल की है पुलिस कंट्रोल रूम में, तो उसकी जो कंप्लेंट है उस पर केस रजिस्टर चोरी का जरूर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। So there was this murder in Poruri, Vilas Mathur murder, where some Vilas Mathur murder, where some people have been arrested, and there was a sense that there was a mastermind. Any progress in that mastermind? देखो द इन्व्हेस्टिगेशन इज ऑन, सो आई कांट कमेंट ऑन दैट। मार्केट वाठारांनी तशेंच भांगराची दुकानां आशिल्ल्या वाठारांनी पुलीस बंदोबस्त दवरतले, डीजीपीन म्हायती दिली। कसलेच तरेच्यो गुन्यांवकारी घडणुको जावच्यो न्हय हे खातीर रात दीस पुलीस गस्त चालू आसतली अशें ताणें सांगलें। हमने मार्केट एसोसिएशन या ज्वेलर एसोसिएशन या जो भी प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं जो हैं जिनके मार्केट से हैं या कोई पेट्रोल पंप, वो भी सब आए थे। तो उनकी ग्रीवेंस सुनी है, उनकी बातें सुनी, उनकी समाधान किया जाएगा। बाद में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने की रिक्वेस्ट की है, पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। सीसीटीवी सिस्टम्स के बारे में बात की है, मैंने डायरेक्शन दिया कि सीसीटीवी सिस्टम जब पूरी सिटी में लगे और सिटी को कवर करें, पुलिस स्टेशन उसको मॉनिटर करें, तो उसमें ये होगा। उसके बाद जो स्टाफ है, एक एक्स्ट्रा स्टाफ हम एक कंटीजेंट डेली हम वहाँ से भेजेंगे, 5 या 6 दिन आएगा पुलिस हेडक्वार्टर से मार्केट में और प्रोमिनेंट जगह पे वो रिपोर्ट करेगा पीआई को, उसको पीआई अच्छी तरह डिप्लॉय करेगा। तो पुलिस प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार। सोनसोड्याचो हुलोप आदींच मडगांवकार सोंसतात। सोनसोडो कमी पडटा काय कितें म्हणून आतां मडगांव पुलीस हेडक्वॉर्टर्सा कुशीक आनी एक सोनसोडो तयार जावपाक लागला। तुमच्याच दोळ्यांनी पळयात हे देखावे। हांगा एक मिनी सोनसोडो जल्माक येता आनी तोय बी मडगांव पुलीस हेडक्वॉर्टराचे कुशीक। मडगांव शेडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कुतिनोन बुधवार दिसा हो कोयर थंयच्यान काडून उडोवपा खातीर मडगांव पालिकेक गारणे घातले आनी तेच बरोबर शिटकावणी दिली, जर हो कोयर वेळारच काडलो ना जाल्यार लोक थंय आनीक कोयर हाडून उडयतले आनी त्याचो जावन रावतलो मिनी सोनसोडो। पळयात। हे पुलीस स्टेशन मडगांव पुलीस स्टेशना सायडीन डिस्ट्रिक्ट पुलीस हेडक्वॉर्टरा सायडीन हांगा म्हाका दिसता कोण तरी रिक्षान कित्या तर व्हेकलान हाडून उडयल्ल्या भशेन दिसता हे वेस्ट, आनी कितलेशे दीस जाले, 2-3 दीस जाले आतां अशें पडून आहा। आतां कोण उडयलें तेवूय म्हाका दिसता कोणाक खबर आसतलें म्हण, पण हे भाशेन सपोज वेस्ट उरपा लागली रस्त्यार जाल्यार लोकांकूय दिसतालें की हांगाच हाडून उडोवपा म्हण, आनी लोक हांगा गार्बेज उडोवपा स्टार्ट करतले। फाटले फावटी हे भाशेन जातालें तेन्ना आमी आवाज करून मागीर म्युन्सिपालिटीन तें क्लियर केल्लें, पण हे जाता ते भाशेन इमिजिएटली क्लियर करचें। कावन्सिलर टर्म सोंपलो ना न्ही, पण हे वेस्ट हांगा एक्युमुलेट जाता ते ताजेर आमकां कांय समजी कांय मेळना, कित्याक फायनली
डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन चलता आनी त्या टायमार हे भाशेन वेस्ट एक्युमुलेट जावप खंय एक जाग्यार जाल्यार हें सारकें खंय तरी मिसींग आहा अशें दिसता. सो म्युन्सिपालिटीन जाता तितले बेगीन हें काडचें, नाजाल्यार लोक हांगा उडोवपाक लागतले आनी हो एक मिनी संस्था जाल्ल्या भशेन जातलें. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. हाडबडीत रस्ते ही जशे कितें गोंयाक मेळिल्ली देणगीच जावन रावल्या आनी हें कमी पडटा काय कितें म्हणून गोरवांच्या धन्यांनी रस्त्यार रात दीस हेडपाक मेकळी सोडिल्ली गोरवां कितल्याशाच अपघाताक ती जबाबदारी थारल्यात. साजोराच्या NH-17 महामार्गार मंगळारा राती कडेन असोच एक अपघात जालो. मंगळारा रातीं उसरा हो अपघात जालो. रस्त्यार मदींच गोरवां बसलेली. ती दिसूंक नाशिल्ल्यान दुचाकीवाल्यान तिका धपको दिलो. सद्याक तो दुचाकीवालो फुटलेल्या धोपरांचेर GMCत उपचार घेता. तशें सगळीच कडेन हे अपघात घडटात. पूण मोनी बाबडी गोरवां म्हणत तेंच्या धनयांक गाळी तितल्यो दीत जो तो वग्गी सोंसून रावता. पूण हें अशेंच चलपाचें? ह्या गोरवांच्या धनयांक जाप विचारपी कोणच ना? अशे तरेन अपघात जायतच रावतले? लोकांक पडिल्ले प्रस्न. रातीचे एक्सिडेंट जालो आनी ते गोरवां आसता पळय तेन्ना तो मोटार वयतालो मोटार वयता आनी फाटल्या मोटार तेणी काडून तें मारलो म्हणजे एक गोरवां सामके त्रास करता सारको. आनी हे ते लायट बीन आसून तेका हांव म्हणटा आमचे सरपंच आनी तिसोणीचे सरपंच तेमी दोगांनी हे रोड पळोवपाचे, नाजाल्यार कितें जाल्यार उपाय ते गव्हर्मेंटान उपकार करून तांकां गोरवांक कितें जाल्यार उपाय करपाक, नाल्यार अशे लोक मरत रावतले अशें जातलें आनी एक्सिडेंट जायत रावतले. ओके. हे हायवेचेर जातात फुडें बाजू कितले गोरवां आसता ते हांव जाणयतालो हांव आनी लोकांनी म्हाका पासून एज्युकेट केला बरें काम करता म्हणून हांवें मुद्दम आनी पुलीस पासून गोडी पळयता म्हाका हांव जाणयता पळय ते. गोवा 365 खातीर सारजोरच्यान रमेश नायक रावत. आनी आतां घेवया वेध हवामानाचो. ह्या सप्तकाचे निमणे मेरेन आसा तशीच स्थिती आसतली. मळब नितळ निवळ दिसतले जाल्यार सकाळच्या वेळार दव पातळिल्लो दिश्टी पडटलो. गोंयाक उण्याच उणें 21 जाल्यार चडांत चड 34 डिग्री सेल्सियस तापमानाचो सांगात मेळटलो. बुधवारा गोंयभर वातावरण सुकेंच आसलें. फाटल्या 24 वरांत वातावरणांत वा हवामानांत कितेंच बदल दिसलो ना. पणजे चडांत चड 35 डिग्री जाल्यार मुरगांवां उणेच उणें 24 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. फकत कुळागरां, तळयो आनी वांयगणांच्या वाठारांत रावतल्यांक शिंयाचो सुखद अणभव घेवपाक मेळ्ळो. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. तर आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोनाचे दीस, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. तर मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.